पावना जी पायपलाईन असणारा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटांसून बार्देजाक येता ह्या पायपलायनींसून 7 कॉन्स्टिट्युएन्सीक वॉटर सप्लाय जाता आणि जेन्ना उदक कलांगूट कांदोली बागा अंजुना वागातर शापोरा नेरूर रेश मागूस पिलेन ह्या वाठारांत पावता म्हणसर खुबशे जाणांक आमचे लोकल लोकांक उदक मेळना. एवरीडे उदक ह्या पायपलायनींसून येना, आमकां एवरी सेकंड डे उदक येता. ह्या खातीर एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर आसतना आमी एक डिसिजन घेतलेलें की पिलेन पर्वरी प्लॅटोची जो जागो आहा गव्हर्मेंटाचो जागो थिंगा व्हडले वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घालचो. तिलारीची पायपलायन जी थिंगा पावल्या ती ताका कनेक्ट करची आणि पर्वरी वाठारांत आणि सालिगांवच्या पिलेन आणि नेरूर रेज मागोस वेरे ह्या वाठारांत उदक थिंगासून सप्लाय करचें. 15 MLDचे प्लांटाचें काम चालू जाल्लें. आतां खंय तरी तें काम फायनल स्टेजीचेर पावलें. आमी हे खूब फाटी उलयले, असेंब्लीन भरपूर भासाभास जाताली, सगळे आमदार उलयताले आनी सांगताले की उदकाचो बंदोबस्त करा. पूण म्हाका दिसता फॉलोअप कोणें व्हडलेशें मनशांनी करूंक ना. कांय आमदारांनी केलें, हांव ना म्हणना, तितून हांवूय आसलो. हेचे भायर आमच्या कोस्टल बेल्टार दॅट इज कलांगूट कांदोली बागा आरपोरा नागोआ आनी अंजुना वाठारांत जर तर उदक मेळपाक जाय जाल्यार आमकां आनीक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घालपाक जाय आसलो. ते खातीर आमी जागो आयडेंटिफाय केलो इंडस्ट्रियल एस्टेटान, पिलेन इंडस्ट्रियल एस्टेट, जिंगा आमचो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट लागू आहा. सारके एक डिस्टन्स ऑफ अरावंड 500 मीटर आहा आनी कलंगूट थिंगासून स्टार्ट जाता. ह्या बाउंड्रीचेर आमकां जागो दिलो आनी GIDC गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हेंच्यांनी आमकां 5 कोटी दिता म्हणून सांगलें. ट्रान्सफर द अमावंट टू वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट. आनी ते आमी फॉलोअप करून प्लॅनिंग करून हो आमी टेंडर नोटीसूय घातलेली आहा. ही टेंडर नोटीस 16 crore 89 lakhs 33,837 रुपीज, 16 कोटीचो हो टेंडर. आमी जे उतवार दिल्ले कालांगूट कांदोली ह्या एरियाच्या लोकांक प्लस सालिगांव आनी तेचे सायडीक जे विलेजी आहा थिंगासून अनइंटरप्टेड वॉटर पावपाक लागून जाय. आमी फॉलोअप करून हो टेंडर घातलो आनी हो टेंडर घालून इमिडिएटली आमी 30 MLD चो प्लांट थिंगा घालपाचें आहा. म्हणजे फर्स्ट वर्क इज टू बिल्ड अ सम, सेकंड वर्क इज टू बिल्ड अ फिल्ट्रेशन प्लांट. आता वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटान हो टेंडर घातला PWD हेचेर फिल्ट्रेशन प्लांट घालतले. रॉ वॉटर जो तिलारीच्या पायपलायनांसून येतले अप टू दीस सम, अप टू दीस इरिगेशन कॅनलांसून येतले. हे कलांगूट आनी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीक म्हाका दिसता मॅक्सिमम लोकांक पावतले. तेचे भायर आमकां उदक जें येता हें आसनाराच्या पायपलायनींसून येता, अजून पासून येता पळय आयज पासून. सो हें काम स्टार्ट जाले उपरांत 1.5 वर्सां भितर आमकां कलांगूटाक आनी सालिगांव हे एरियेक, कलांगूट कांदोलीम शिंकेरीम बागा सालिगांव पिलेन आनी सामोर्डा एरियेक हे सगळ्याक आमकां अनइंटरप्टेड उदक मेळटलें. आय वॉन्ट टू थँक द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, कित्याक कंटिन्युअस फॉलोअप आमचे तेजे कडेन चालू आसलें. WRD मिनिस्टर फिलीप नेरी रॉड्रिग्स, तेजे भायर आमचो चीफ इंजिनियर बादामी, हेंच्यांनी पर्सनल एटेन्शन घेवन हो बादामी जो आहा हो चीफ इंजिनियर प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर जाल्लो आहा आतां वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचो. आनी तेणे हो प्रोजेक्ट फुडें व्हरोन आमकां प्रेजेंटेशनूय दाखयल्लें. जेन्ना आमी सांगलें ताका आमकां उदकाची खूब कमी आहा कलांगूटान,
water resource department can do something. There is a raw water pipeline which is come. So he immediately started the work, paperwork आणि ॲक्शन काम त्याने चालू केलं व ॲक्शन प्लॅन त्याने तयार केलो आणि हे इमिडिएटली पुढाकार घेऊन त्याने हो टेंडर प्लॅन तयार करून हो टेंडर नोटीस कंप्लीट केल्लो आहा आणि हे टेंडर नोटिसाचेर सगळे माहिती आसा वेबसायटीचेर तेंची ही फायनान्शियल बीड 1 म्हयन्यान ओपन जातली आणि जो L1 आहा तेका वर्क ऑर्डर दिली गेली वयतली. म्हाका दिसता हे काम करपाक खूब वर्सां जालीं. आमदार कितलेशेच आमदार जावन गेले, कलंगूटचे आहले, सालिगांवचे आहले, दुसरे एरियाचे आहले, खूब जाण उलयताले पण काम अशें जावंक ना. आनी खऱ्यांनीच ही जेन्ना काम स्टार्ट जातलें सायटीचेर, जेन्ना L1 सिलेक्ट जातलो तेन्ना हे काम बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट जावपाक आमी एवरी 10 days रिव्यू मिटींग घेतले. 10 ते 15 दिसां भितर म्हयन्यान 3 फावटी थिंगा वचोन जाता तितले बेगीन पुश करून हे काम आमी कंप्लीट करून दितले. वन्स अगेन आय थँक द चीफ मिनिस्टर and Mr. Badami and WRD Minister for doing this work for our coastal belt. Thank you. Copy तुमका सगळ्यांक आहा हिंगा. Sonia, bring that. Finance Minister केला न्हू एक. Political आहा मरे टाइम. Political time हा ना? काच. आमचं 4,000 करणार. तेंका जाय 3 mld उदक, raw water, not treated. So it is a 30 mld raw water pumping station. Sir, what issue किती आता घेतलं तर? This is regarding the difficulty faced by all the businessmen in the state of Goa. So we are writing to the Prime Minister. घेऊया. मास्तर अनेक लेटर अनेक टिका सेपरेट करते प्लेन इंडस्ट्रियल एस्टेटाचे सायडीक आमचं एका वचना गार्बेज प्लांट वचना थिंगा. होय 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 सारकें होय. सो तो आता टेंडर जालो, आता ताका कंपाउंडाचें काम स्टार्ट जाता. इमिडिएटली वर्क ऑफ वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट दिसता. कोस्टल कितें आहा न्हू, कोस्टल बेल्टार number of guest houses, hotels, resorts have increased 100 folds. आम्ही सदां 10 folds म्हणटा न्हू, म्हणजे 10% वाडले ना, 100 पावटींनी वाडले. केन्नाचें उदक तुची आतां केन्नाचो ही पायपलायन घातली आमची जी येता उदक, तेच पायपलायनीसून कलंगूट कांदोलीक उदक येता. ते खातीर आदी 24 वरां जें उदक येतालें
ते मागीर 12 वरां जाले, 12 वरांची 6 वरां जाली, 6 वरांचे आतां 2 वरां येता, पूण पयऱ्यांक आयज येता, फाल्यां येना, परवां येता. Certain wards in Kalangur is getting alternate days. Some wards are getting every day for 2 hours. So this problem is going to escalate more if we do not start the procedure today and complete the water treatment plant. It's like that garbage was being seen everywhere in paddy field. लोकांचे कंपाउंडांनी कोण बॉम्बे गेलो 2 दिसांनी जाल्यार तेज्या कंपाउंडान गार्बेजीचे पोटल्यो सगळे, इन्क्लुडींग तुमकां प्रॉब्लम आसले न्हू ते पर्वरी, खंय आसलो जागो उडोवपाक. आयज प्लांट घातलो म्हणून तेका सोल्युशन, त्या खातीर उदकाचें सोल्युशन येवपाक जाय. पण ते आता पर्वरी आता एक एवढा प्लांट बांधला त्याने अजून स्टार्ट करून ते जालो मरे, ट्रायल रावंड चलता तेजी, पण घेऊया ना. तेजी ट्रायल आतां ह्याच दिसांनी इनॉग्रेशन आहे. या. घेऊया. Second wave of COVID-19 which started in Goa somewhere in February 2021. म्हाका दिसता गोंयभर लोकांक आमच्या गोंयकारांक खूब त्रास जाले आनी हे त्रास जाताना मार्चानसून जे कर्फ्यू म्हणून चालू जालो तो आयज पासून कर्फ्यू हो चालू आहा. लोक जे कामाक वयताले ते घरा उरले, जे बिझनसमॅन धाकटुले आसले हँड टू माउथ म्हणटा तेका, म्हणजे धंदो चालू आसतूच जाल्यार तेंकां एंड ऑफ द मंथ कितें तरी आपल्या घरान थोडे पयशे उरोन ते तेंच्या भुरग्यांक शिक्षणाक बाजार हाडूंक, एक कोणाक कामाक लायला तेका पगार अशें दिवंक मेवताले. तेचे उपरांत म्हाका दिसता मार्च जालो, एप्रील जालो, मे जालो, जून जालो आनी हो जुलय म्हयनो, ते 5 म्हयने जाले लोक घरा लागीं आहा, बिझनसीस सगळे बंद आहा, कांय थोडे धंदे चालू आहा आनी ते बीन जाल्यार फूल स्विंग ना, कित्याक ट्युरिजम रिलेटेड एक्टिविटी जी स्टेट ऑफ गोवान चालू आसता आनी इंटर रिलेटेड बिझनसीस आसता. जो तर पर्वरी एक सुपर मार्केटाक बिझनस जावपाक जाय जाल्यार ट्युरिजम चालू आसपाक जाय. म्हापशा बुशारी मांडान जर तर धंदो जावपाक जाय जाल्यार ट्युरिजम चालू जाय. म्हापसा यार्डान जर तर भाजी होपाक जाय और आनी कितें फ्रुट्स होपाक जाय और चिकन प्रोडक्ट्स होपाक जाय जाल्यार हो आख्खो गोंयचो ट्युरिजम चालू उरपाक जाय. खंय तरी आमकां बरो मोठो धक्को बसलेलो. सरकारान बारीक बिझनसमॅनाक काल कॅबिनेटान डिसिजन घेवन तांकां 5,000 रुपया दिवपाचो आमी घोशणा केल्या. आमी सांगलां की हे मानधन कशें प्रत्येक बिझनसमॅन, बारीक बिझनसमॅन आहा ताका मेवतले. कोण मोटरसायकल पायलट, कोण टॅक्सी ड्रायव्हर, कोण रिक्षा चलयता, कोण पॅसेंजर रिक्षा चलयता, कोण टेम्पो चलयता, कोण ट्रक ओनर, जेंचो बिझनसाक मार बसला तांकां एक पयशे मेवतले. कोण बुशारी मांड घालून बसला धाकटुलो, कोण व्हेजिटेबल विकतालो, कोण नुस्तें विकतालो, हे सगळ्यांक बारीक धंदेकारांक 5,000 रुपया हो खूब कमी अमावंट पूण बरयलो. I have written this letter on behalf of all the shack owners, all the private huts and restaurant owners, on behalf of all the taxi owners, rent car owners, मोटरसायकल जे कोणे भाड्याक घेवपाक बँकीनसून घेतल्या, बारीक बिझनसमॅन, बुशारी मांड, सुपर मार्केट, रिसॉर्ट ओनर, हॉटेलियर हेंचे वाटेनसून हांवें हें लेटर बरयलां. लेटर कित्याक बरोवपाक पावलो? हांवूय बिझनसमॅन, म्हाका एक बँकीनसून फोन येता, जे बँकीनसून आमी लोन काडला आनी ते बँकाचो मॅनेजर म्हाका सांगता, सर वी नो दॅट इट इज डिफिकल्ट टायम, but if you don't pay your installment by day after tomorrow, that is your third installment, you will be declared as NPA. म्हणजे तुझो अकाउंट जो आहा बँकीन तो नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट म्हणून
डिक्लेअर जाल्लो गेलो वयतलो आनी तेजे उपरांत बँक आपलो प्रोसिजर चालू करता की ती प्रॉपर्टी आनीक नोटीस धाडटा जप्त कशी करपाची तेजी ऑक्शन कशें करपाचें हो सगळो प्रोसिजर चालू जाता. जर तर म्हाका तशी नोटीस फोन मारून बँक मॅनेजर सांगता की सर अशें अशें आहा तुजो थर्ड इन्स्टॉलमेंट चुकत जाल्यार तुका NPA डिक्लेअर जातलो जाल्यार दुसऱ्या मनशाचें कितें आहा परिस्थिती आयज. What about the common man? What about those people who are hand to mouth? What about those people who have started small business? बारीक धंदो जो कोणें घातलेलो एक गाडो घातलेलो आनी गाड्याचेर चिकन ऑमलेट रोस विकतालो तेची परिस्थिती कितें तेजे गाड्याचो कॉस्ट 50,000 तेणें कितें तरी घेतलेलें आसतलें 1 लाख लोन तो आयज बॉन आहा गाडो तेजो धंदो बॉन आहा. आयज कोणें रेंट कार घेतलेल्यो 2 गाडयो आनी तो धंदो चलयतालो तेजो ट्युरिस्ट गोंयां ना म्हणून तेजो धंदो आयज बॉन आहा. तेणें इन्स्टॉलमेंट कशें फारीक करप ही मोठी समस्या आमच्या गोंयकारांचेर येयल्ली आसा आनी ही समस्या म्हाका दिसता खंय तरी सरकारान ही पयस करपाची गरज आहा. आमी मागना की आमचो लोन माफ करप. आमी सगळे बिझनेसमॅन जे आहा ते मागता सरकारा कडेन आमच्याच सरकारा कडेन दिल्ली सरकारा कडेन फायनान्स मिनिस्टरा कडेन प्रायम मिनिस्टरा कडेन की तुमी रिटर्न कितें तरी एक सर्क्युलर काडचो ऑर्डर काडची रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे थ्रू की ऑल द नॅशनलायज्ड बँक्स should not declare in the second wave of pandemic any account as NPA. हांव उलयतां रायट फ्रॉम फेब्रुवारी टील नाव जे लोकांनी 3 इन्स्टॉलमेंट भरूंक ना तेंचो अकाउंट NPA डिक्लेअर करूंक उपकारना. कित्याक आमी बारीक धंदेकार जर तर आमी आमच्या पांयाचेर उबो रावपाक धंदो घातला आनी आमी कोणाक तरी एम्प्लॉय केला ह्या पॅन्डेमिकाच्या 5 म्हयन्यान आमकां इन्स्टॉलमेंट भरूंक जावंक ना आनी जावंकूच शकना कित्याक धंदो बंद आहा. आतां जो तर आमकां भरूंक जायना बँक म्हणटा तूं भरिना जाल्यार आमी डिक्लेअर करता तुका NPA. म्हाका फोन मारून सांगलेले आतां हांव जो तर म्हाजो अकाउंट NPA जाता जाल्यार म्हाका दुसरे फावटी जेन्ना लोन घेवंक जाय आनीक 1 वर्सान जाल्यार म्हाका लोन मेळचो ना. आय विल नॉट गेट अ लोन. सो हाव आर वी गोइंग टू सर्वाइव द स्मॉल बिझनेसमॅन कशे उरतले. अनएम्प्लॉयमेंट आनीक वाडटलें इंडियेक गोंयानूय अनएम्प्लॉयमेंट आनीक वाडटलें. त्या खातीर आमी खंय तरी हेचेर एक डिसिजन घेवपाची गरज आहा. सेंट्रल गव्हर्मेंटान रिझर्व बँक ऑफ इंडियान निर्मला सीतारामन जी फायनान्स मिनिस्टर आहा तिणी एक डिसिजन घेवन सगळ्या बँकांक कोडीत करपाक जाय. हें म्हाका दिसता आख्खे इंडियेक लागू जावपाक जाय. पूण आमचे गोंया खातीर हांव उलयतां आनी गोंयकार खातीर उलयतां की हे इमिडिएटली बँकांक इन्स्ट्रक्शन वचोंक जाय तुमी यू डू नॉट डिक्लेअर द अकाउंट एज NPA. वेट फॉर द बिझनेसीस टू स्टार्ट. हे कॅरी फॉरवर्ड करप आनीक फुडें 6 म्हयने दिया आमकां हे फारीक करपाक आनी जे दिसा धंदो स्टार्ट जातलो तेन्ना आमचो इन्स्टॉलमेंट चालू करप. तेचेर आमकां पॅनल इंट्रस्ट घालिनाका तुमी. इंट्रस्ट चालू आसूं न्ही पूण तेजेर इंट्रस्टाचेर इंट्रस्ट घालिनाका नाल्यार आमी काबार जातले. हें हांव कोडीत करूंक मागता. हांव आमच्या प्रायम मिनिस्टराक आयज लेटर बरयल्लें आहा फायनान्स मिनिस्टराकूय बरयल्लें आहा रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या गव्हर्नराक हांव धाडटलो हें लेटर. एंड आय वॉन्ट दॅट वी आर नॉट आस्किंग वेवर ऑफ द लोन वी आर आस्किंग टायम टू रिपे. डोंट डिक्लेअर एज NPA नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट आमकां करिनाका. गेल्या वर्सा सरकारान 6 months दिल्ले फुडें पूण ह्या वर्सा दिवंक ना. थोड्यो बँकी हेच करिनासले ते थोडे बारीक लोकांक दिवंकूच ना. सी भरपूर बिझनेसीस गेल्या पॅन्डेमिकान बंद पडलेले आहा. बरे बिझनेसमॅन घरा बसलेले आहा. धंदो बंद. शट द बिझनेस. म्हाका दिसता वी आर ड्युटी बाउंड. द गव्हर्मेंट इज ड्युटी बाउंड. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इज ड्युटी बाउंड टू प्रोटेक्ट small businessmen. We have to do something so that this businessman does not close down his shutter and permanently sit at home. अशें जावंक जायना म्हणून कितें तरी हिंगासर डिसिजन घेवपाक जाय. सर जे हें जाता पळय SOP घालून बार्रां स्टार्ट केल्या दुसरी
चर्ची टेम्पलां हांकां कित्याक ओपन करून दिवंक शकता? ते म्हाका दिसता 12 तारखेनंतर हेचेरूय डिसिजन जातलें आनी तेंकाय कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज आहा. बेश्टेच ओपन म्हणून म्हणूंक पारना आमी. जे रिलिजियस हेड आहा तेंच्यांनी चीफ मिनिस्टरा कडेन बसोन सांगचें की कितें करुया पयलीं, कशें ओपन करुया पयलीं. म्हाका दिसता तेंचे कडेन भासाभास करीत जाल्यार हेचो बरें डिसिजन जातलें. डिसिजन सरकाराचें म्हणून डायरेक्ट आसपाक जायना. डिसिजन तेंकां कॉन्फिडन्सान घेवनूच करपाक जाय. काल तुम्ही तुमची प्रेस कॉन्फरन्स घेतली दिलायला लागलो आमकां उत्तर सालिगांव शिवोलेन दावा करतले क्लेम करतले. सपोज फाल्यां थंय तरी खंयच्या हेचे पार्टी करतले? आमी सांगलेलें आहा न्हू, शी इज द मेंबर एंड वायस प्रेसिडेंट ऑफ द महिला विंग ऑफ द BJP. सो शी वील पुट अ क्लेम देर ओनली. थिंगाच घालतलें न्हू क्लेम. अशें टायमार वी वील क्लेम द टिकेट. म्हणजे अशें आहा की खुबशे जाण ऑलरेडी दोग जाण आहा, हजबंड आहा, वायफ. आतां जर तर वायफ वॉज नॉट इन सोशल वर्क, नॉट इन पॉलिटिकल वर्क, जाल्यार एक दुसरी गजाल. आमची बायल जी आहा ती ऑलरेडी पंचायतीन 15 वर्सां जाली. सरपंच म्हणून काम केलां तेणी. एवरी इलेक्शनाक ती वावुरता, जावं ते ZP आसूं, MLA आसूं, MP आसूं. सो तिका वास एक्सपिरियन्स आहा. सो तेणी आपले डिसिजन घेतलेले आहा. हांवें खाली कन्वे केला ते. So at the right time, when she is giving the claim for the ticket, she will take a press conference by herself. I have only said that she has agreed to contest. आता खंयचे सिटार पळय डिसिजन ते गांवचे लोकूय घेतले. जर तूं सालिगांव आहा जाल्यार सालिगांव, पिलें, रेज मागूस हे लोक आमकां येवन मेळल्ले आसा. हे गांवचे स्थानीक लोक जे थिंगासोर हे आसता सोशल वर्कर आहा ते येवन मेळल्ले आहा. कांय पंचायत मेंबर्सूय मेळल्ले आहा, सरपंचूय मेळल्ले आहा. तशेंच शिवोलेचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच, वॉर्ड मेंबर आनी NGOज आनी इवन सोशल वर्कर्स अशे येवन, देवस्थानाचे मेंबर येवन मेळल्ले आहा, कपेलांचे मेंबर येवन मेळल्ले आहा. सांगपाक की तूं नाजाल्यार तुजे मिसेसाक बसय म्हणून. पूण हेचे डिसिजन जे आहा हे आमचे पार्टीचे अध्यक्ष जे आहा आनी कोर कमिटी आहा ती घेतली. वन्स शी रायट्स, तेणें अजुनूय बरोवंक ना. हांवें खाली सांगलेलें आहा. आतां ते बरयतले लेटर तेंकां. लेटर बरोवन फुडलें कितें आहा पळय डिसिजन ते घेतले. आनी पार्टी अध्यक्षान प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगला की काँग्रेस घरांनी शाही करता. फाल्यां न्हू हितून BJP फाल्यां तुमकां दोगांय तिकेट दिवंक शकता. तुमची भुमिका कितें? तुमी पार्टी क्लीन तशें आमी कांयच म्हणूंक ना. आमी क्लेम घालतले. कित्याक क्लेम घालतले? आयज ती सिटां BJP म्हणून ना. म्हाका सांग, सालिगांव आनी शिवोले BJP कॅन्डिडेट आहा, MLA आहा. सगळे लोक जाणा BJP MLA ना, तुमी गोवा फॉवर्ड आहा. आमी क्लेम कितें म्हणून घालता? आमी क्लेम घातला खंय भारतीय जनता पार्टीचो MLA ना पळय थिंगा क्लेम घातला. आमी सिटींग MLAक सांगिना तुमी काडून भायर उडय आनी आमकां दिना. आनी हे डिमांड जो आहा हो म्हाजो ना, हो लोकांचो डिमांड आहा. आनी लोक थिंगा वचून पार्टीच्या ऑफिसान सांगतले. हांव वयताना सांगता. तुम्ही डिमांड सांगले जाल्यार कितें जाता? फाल्यां तुमी BJP म्हणून घेतले की कॅबिनेट. आनी तुमची भुमिका तुमकां दिसता की BJP तुमकां म्हणजे तुमकां आनी घालून वांगडा तर ते तेंचेर आमी आमी एक्सेप्ट करचे ना. आतां घराणीशाही एक्सेप्ट करचे ना. आमी दोग जाण आमदारांक घेतलेले आहा, जे हजबंड आहा, वायफ आहा, MLA आहा. फुडें टिकेटी मागपाचे आहा खूब जाण, हजबंड आनी वायफ. इफ दे आर इन सोशल वर्क, इफ दे आर इन पॉलिटिकल वर्क, वाय दे शूड नॉट कॉन्टेस्ट. जर तर ते नासले जाल्यार ते क्लेमूच घालचे ना. आतां क्लेम घालपाचें आहा, अजुनूय घालूंक ना. ज्या दिसा क्लेम घालतले ते दिसासून प्रश्न स्टार्ट जातलो. पार्टी विचारतली ताका, ते पार्टीक विचारतले, ते तेंचे भितर ते उलोवप जातलें. आनी जालें फायनल जाल्यार ते बसतले, जायना फायनल जाल्यार कशें बसतले. सो
सगळीकडे चर्चा होते की मागच्या लोक नवीन पार्टी करतात, पार्टी BJP क्लिक करतात. तितकंच खरं आहे सगळं. ना अजूनही पासून तरी तशें काय ना. आणि म्हाका दिसता पार्टीन आमकां 15 वर्सां जाली आनी पार्टीचें काम आमी करून फुडें चल्लेले आहा. तशें काय ना, इलेक्शनां लागीं पावल्या आनी खुबश्यो गजाली वयर सकला जातल्यो. खुबशे जाण वयर सकला करपाचोय प्रयत्न करतले. आमचें काम चालूच आहा. आमी इन पब्लीक इंट्रस्ट ही कामां फुडें व्हरत आहा. हें बसून काम जें आहा हें पब्लीक इंट्रस्टाचें काम आहा. उदकाचें काम आहा पब्लीक इंट्रस्टाचें. आमचें काम फुडें चालूच आसतलें. जे जे लोकांक त्रास जातात थिंगा आमी वयतले आनी सॉल्व करून दिवपाचो प्रयत्न करतले. हांव ऑलरेडी मिनिस्टर आहा गव्हर्मेंटान आनी म्हाजो ड्युटी, आय एम ड्युटी बाउंड टू डू द वर्क ऑफ द पीपल. माहिती लोक BJPचो सोल्जर म्हणून आमी चॅरिटी फुडें रावतात. सी, वी आर द सोल्जर ऑफ द पार्टी फ्रॉम 2006. 5-6 जॉईन जाला हांव. आतां थोड्या जाणांक पार्टीन जे भितर आहा तांकां मायकल लोगो लायक जाय ना, ते हांव काय करूंक शकना. थोडे जाण आमची कंप्लेनां करतात, कोण म्हणटा मायकलाक टिकेट दिवपाक ना, कोण म्हणटा आनी कितें. खूब भाशेनी चर्चा चल्ल्या. सो आमकां टिकेट जाय ती लोकांची. फायनली पॉलिटिकल पार्टी टिकेटीचेरूच बसप न्हू तें. आमी मेंबर BJPचे. थोड्यांक पोटान दुखता की मायकलाक टिकेट दिवची वो ना, म्हणजे ते तेंचे भितर खूब खूब भासाभास जाता. हांव तें उलयना. पार्टीचो अध्यक्ष आहा, कोर कमिटी आहा आनी सेंट्रल लिडरशीप आहा. दे वील डिसायड. आतां क्लेम जी घालता आमची मिसीस इज बिकॉज द सीट इज वेकंट. खाली हा सीट. शिवोले भारतीय जनता पार्टीचो आमदार ना. सालिगांव भारतीय जनता पार्टीचो आमदार ना. आमी म्हापसा क्लेम घालिना. म्हापसा जोशुआ डिसोजा. आमी आल्दोना क्लेम घालिना. आल्दोना आमचो ग्लेन तिकलो. सो आमी तेंचे अगेन्स्ट क्लेम घालिना. आमी क्लेम घातल्या खंय सिटां खाली आहा पळय थिंगा. आनी ही सिटां खाली आहा पळय थिंगा जर तो क्लेम एक्सेप्ट करिना जाल्यार माय वायफ वील टेक डिसिजन, नॉट मी. I cannot take decision for her. I only conveyed it yesterday to the media that she has once again put a claim, will put a claim to contest the election. Last time तेणे सांगलेले मनोहरभाई पर्रीकर की आपण इलेक्शनाक वचूंक शकता. सालिगांव सीट फुडें ना. सालिगांवचे BJPचे कॅन्डिडेट आनी तो पडोंकूय शकता. त्या खातीर आपूण बसप शकता. हांवेंनूय सांगलेलें, तेणें सांगलें बसनाका म्हणून. आपूण ताका निवडून हाडटा. सो तो फायनली पडलो. आयज तो सीट खाली आहा आनी शिवोलेय खाली आहा. हे दोन सीट खाली जातात. फाल्यां ना ना, सी पार्टी वील डिसायड. विनेबिलिटी जी आहा ती पळयतली पार्टी. आमी सीट बेश्टो मागिना. आमी मागता की सीट जिखोवन हाडपाक. आमी एंटी पार्टी एक्टिविटी करिना हितून. कोण म्हाका म्हणालो तूं एंटी पार्टी एक्टिविटी करता. म्हणलें ना, आमी खाली सीट आहा थिंगा आमचो क्लेम घातला. तर खाली ना जाल्यार आमी कशें घालपाचें. आयज खाली आहा सीट. इंस्टेड ऑफ समबडी एल्स विनिंग द सीट, वाय शूड नॉट भारतीय जनता पार्टी? Because she is vice president of the Mahila wing of Bharatiya Janata Party. She will put a claim. After the claim, if she is denied, then she will decide. And if she gets the ticket, is very good. साय सरकाराच्या विरोधात सगळेच जाण उलयतात. खास करून जे गोयचे मुख्यमंत्री आहा डॉक्टर प्रमोद सावंत तेंचेरूय खूब जाण म्हणटा की तांकां सरकार चलोवपाक कळना. आणि खास करून तुम्ही बीन खूब फावटी त्यांच्या विरोधानूय उलयल्ले आसा. तुमकां वैयक्तीक तुमचें मत आसा की तुमकां दिसता की पार्टी See, जेन्ना कितें रॉंग जालें जाल्यार आमी तेजे नदरे काडून दिला. आमचें काम नदरे काडून दिवपाचें. आनी नदरे काडून दितना जर कोणाक दिसता की हांव रॉंग उलयलां जाल्यार ते हांव करेक्शन करूंक शकना. हें आमी उलयता इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. गोंयचे लोकांचे वतीन जें कितें आहा तितलें आमी उलोवपाक जाय. हें आमचो रायट. जेन्ना आमदार म्हणून आमी निवडून येता गोवा विधानसभेचे, आमचें काम प्रश्न करप. हांव सरकारान मंत्री आहा.
पयलीं आमदार आसलो आनी आतां मंत्री आहा तरी आमी सरकाराचे नदरे काडून दिवपाचें काम करपाकूच जाय. खंय आमी जर तर चुकल्या वचून जाल्यार आमी सांगपाची गरज आसता. हे आमी सांगपाची गोडेक वेगवेगळी पद्दत आसता सांगपाची. गोडेक म्हाजी पद्दत कोणाक लायक आसना जायना. आय कॅनॉट हेल्प इट बट आय हॅव टू ब्रिंग इट टू द नोटीस अँड ब्रिंग द रिक्वायर्ड चेंजीस. बट डॉक्टर प्रमोद सावंत खूब काम करता, लोकां खातीरूय काम करता आनी हे पासून आतां जे 2 लाखाचे मानधन आमी दिवपाचें केलां कोवीड विक्टिम्स जे आहा तेचे भायर जे कोवीड-19 जे बिझनसमॅनांक त्रास जाल्या तांकां 5,000 दिवपाचें हें सगळें बरें काम तेणें केलां अँड वी सपोर्ट हिम फॉर दीस गूड वर्क वॉट ही इज ट्रायिंग टू डू. त्याचे बेस घेऊन जनतेसमोर लोक BJP पार्टी गेली त्यांना 26 सीट केल्यान 26 सीट निवडून येता म्हणटा. अशा वेळार लोकांनी तांकां 13 दिले आनी आतां 6 गोळाचे 21 सीट घेवन फुडें वयता म्हणटा. आतां कितपत येवं शकता? कितले येवंक शकता पळय ते पार्टी प्रेजिडेंट आनी चीफ मिनिस्टर हे तुमकां सांगूंक शकतलो वेन द इलेक्शन्स आर डिक्लेअर्ड. म्हाका दिसता हो प्रश्न तुमी नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान करपाचो, तांकांय करपाचो आनी म्हाकाय करपाचो. आमी सारको स्पश्टपणे तुमकां आन्सर सांगता. इट इज टू इमॅच्युअर टू आन्सर दीस स्टेटमेंट एट द मोमेंट बिकॉज वी डोंट नो हू आर द कॅन्डिडेट्स. ते आत्तां सांगलां तुका आमी. क्लेम आमी घातलेलो आहा सायगांव आनी शिवोले सिटां खाली आहा. आतां आनी कोणाक टिकेट दिली जर तर तो मनीस शेणपाचो आहा जाल्यार आमी सांगतले तुका की हो जिखोंक शकना म्हणून. म्हणजे दॅट इज माय ओपिनियन. इट्स नॉट द ओपिनियन ऑफ द पीपल बट पीपल्स ओपिनियन कूड बी डिफरंट और पीपल्स ओपिनियन कूड बी माय ओपिनियन. सो आफ्टर एसेसिंग वी कॅन कम टू नो. नोव्हेंबरान पासून कळटले की आख्खे गोंयान कॅन्डिडेट कोण कोण आहा पळय ते. आमचे कितले सीट येवंक शकता आनी कितले सीट येवंक शकना. पार्टी प्रेजिडेंट एंड द कोर कमिटी and the national leaders will decide the tickets and accordingly they will be told to work. तेन्ना कळोन येतलें की कोण भोंवता पळय तो कॅन्डिडेट ताका सांगलां भोंव म्हणून. एक 4 म्हयने पयलीं तरी सांगतले भोंवपाक चालू करा म्हणून तुमी तूं कॅन्डिडेट ताच्या कानान सांगतले. ताचे उपरांत मागीर मिडियाक एक म्हयनो पयलीं सांगतले 1.5 म्हयने पयलीं. सो लोकांक कळोन येतलें की सालिगांव कोण बसपाचो, शिवोले कोण बसपाचो, म्हापशा कोण बसपाचो, कलंगूट कोण बसपाचो. क्लेम खूब जाण करता. क्लेम केली म्हणून टिकेट जायना. आमी क्लेम घातली आतां आमकां मेवतली वो ना ती त्या टायमार कळटलें आमकां. पण आमी काम चालू करतले. जर तिकीट मेळना जाल्यार खंयच्या पक्षान जातलें काम आमी चालू करतले. आमी पार्टीचे मनीस काम चालू करपाक जाय. शिवोलेन व्हडलेशें काम जायना पार्टीचें कित्याक आमचो आमदार ना थिंगा. आयज लोकांक त्रास जाता थिंगा. रस्ते पिड्यार जाल्ल्यात. तुमी वचून पळया मिडियान पळोवंक जाय वचून. मातशें मिडियान नदरेकूय हाडून दिल्ल्या. लोक पडटा. उदक सारकें पावना. सी बेजीक वस्त जर तर आमी दिवंक शकना जाल्यार इट इज व्हेरी बॅड. इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर आनी रोड हे 3 वस्तू आजून पासून आमी खंय तरी फाटीं उरलेल्या. रोड आमचे रुंद बरे जाल्ल्या पूण वेगवेगळे प्रश्न आहा. अंडरग्रावंड केबलिंग आसूंक जाय आनी कितें आसूंक जाय, फुटपाथ आसूंक जाय. हें जावंक ना म्हणून परतून रोड खणटात. हें जावचें न्हू म्हणून प्लॅन्ड रोड जावपाची गरज आसा. जे आमी आरपरा नागवान केले, बागा पासून केले, अशें काम जावपाक जाय. इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. इट वील हॅपन. जे काम सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं, शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाजे कडेन जाता तितलें हांव करतलो. सर आता गेली 2 वर्सां जे पॅन्डेमिकाक लागून जी डेव्हलपमेंट वर्क आसा तुमी मंत्री आसा तितून सरकारा कडसून कितें डेव्हलपमेंट ते कमी कितें पडलो ना. इन स्पायट ऑफ डिफिकल्टी आमी खूब कामां फुडें येयल्ल्या. तुमी पळया बारीक पळया. वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचे पासून आमी आतां टेंडर घातलो. पर्वरीचो प्लांट ऑलमोस्ट कंप्लीट जाला. हाली वेटिंग फॉर इनॉग्रेशन. ट्रायल रावंड चालू आहा थिंगा. सरकाराच्या हेजो कांयच परिणाम ना. जाल्लो ना. कामां बरी जाल्ली आहा. नाबार्डाचे लोन घेतलेले आहा एट अ लो रेट ऑफ इंट्रस्ट. दॅट इज 4% लोन घेतलेले आहा. 3% लोन घेतलेले आहा. सो ही सगळीं कामां आहा ती फुडें वचत. म्हाका एक सांग सर
Michael White is claiming for Sarikaman and Sohini seat. Either one. Because BJP MLA is not there. Why she is not claiming for Porvorim seat? BJP has never. थिंगासर कोण येऊन आमकां सांगपाक बॉस म्हणून बॉस म्हणून सांग तू यो मरे तू यो सेट केला ती. ताकाच लागून सांगता सांगलं Just one